आयज तांकां रिमांडाक फर्स्ट रिमांडाक प्रोड्यूस केल्ले आनी पुलिसांनी 7 दिसाचो PC रिमांड मागलेलो. एक्युजान एकले आपले कितें सबमिशन आसा ते कोर्टान केलें. हांवेनूय ऑन बिहाफ ऑफ विक्टीम जी बायल तेची इंजर्ड जाल्या, जी प्रेग्नंट आसली पळय, ती आतां एडमीट आसा हॉस्पिटलान. ऑन बिहाफ ऑफ वकालतनामा घालून हांव तिका अपियर जालो आनी तिच्या बिहाफार हांवें थोडे पॉयंट्स आर्ग्यू केले आनी आमचे दोगांयचे आर्ग्युमेंट्स आयकल्या उपरांत एक्युजाचे आनी म्हाजे तिणें ऑनरेबल JMFCन ताका 5 दिसाचो रिमांड दिला PC, जो 9 तारखेर एक्सपायर जाता. सो कितें मेन पॉयंट्स आर्ग्यू जाले हितून की 7 दिसाची PC 5 दिसाची? आमचे म्हाजे क्लायंटाचें म्हणणें आहा की 15 ते 20 जाण अनआयडेंटिफायड अननोन एक्यूज जातले. सो आतां 3 जाण अरेस्ट जाल्या. आनीक कोण को एक्यूज जातले वांगडा ते तांकां हे एक्युजां कडल्यान तेंची नांवां डिटेल्स काडूंक जाय, आयडेंटिफाय करूंक जाय आनी तांकां अरेस्ट करूंक जाय. त्या खातीर हेंची कस्टडी जाय म्हणून. दुसरो पॉयंट आर्ग्यू केल्लो हांवें, रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा, वेपन्सांनी मारल्या दाणे आनी कितें कितें तुमी पयलीं कवर केला तेचेर तुमकां खबर आसा कितें वेपन्स इनवॉल्व जाल्ले. सो ते रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा. सो हे 2 मेन रिजन्स आसा. टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड करून ते एक्यूज कोण ते फायंड आउट करून आयडेंटिफाय जावंक जाय आनी रिकवरी ऑफ वेपन्स. हे जर जायना जाल्यार प्रोसिक्युशन फाल्यां चार्जशीट फायल केल्या उपरांत ऑफेन्स प्रूव करूंक शकचो ना. सो हे पॉयंट घेवन हांवें आर्ग्यू करून तेंची कस्टोडियल इंटरोगेशन दिवचें अशें हांवें कोर्टा कडेन आर्ग्यू केल्लें आनी कोर्टान आर्ग्युमेंट आयकून 5 दिसाचो रिमांड दिला. असं अशें कळण्यात येता की जो अक्यूज आसा तो स्वता एक एडवोकेट. हांव तेचेर कांय कमेंट करूंक शकना. हांव एक्युजांची खंयची नांवांय त्या खातीर सांगूंक ना हांवें आनी आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन. सो आनी कितल्यांचो इनवॉल्वमेंट आहा अंदाजे? कंप्लेना प्रमाणे 15-20 जाण कितें तरी सांगलें ताणें. एक्झॅक्टली 15 काय 20 जाण म्हटलें ताणें कंप्लेनान. आतां पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून कोण कोण आसले एक्यूज ते फायंड आउट करूंक जाय न्ही नांवां कितकी आहा ती. जशें तुमी म्हटलें की हांगासर वेपन्सूय यूज केल्ले, पुलिसांनी हे वेपन्स रिकवर केल्ले आसा. अजून पर्यंत तरी म्हाका रिमांड एप्लिकेशन वाचूंक मेळूंक ना. सद्याक तरी म्हाका दिसना रिकवरी जाल्या अशी. आय हॅव टू गो थ्रू द रिमांड एप्लिकेशन. पुलिसांची इन्व्हेस्टिगेशन कितले मेरेन खरं आसा हितून ह्या केसीन? अजून सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन निकतेच कमेंट्स जाला. सो दे नीड सफिशियंट टायम टू इन्व्हेस्टिगेट न्ही. वेपन्स कितें यूज केल्ले ते आमी घातल्यात ते वेपन्स अटॅच करूंक जाय. को एक्यूज मेन कोण ते कळूंक जाय न्ही कोण कोण आसले ते आयडेंटिफाय कोणा कडसून करपाची आनी कोणा कडल्यान तेंची नांवां काडपाची. आतां अरेस्ट केल्ले एक्युजां कडल्यानूच तेंचे कोण साथीदार ते कळटले न्ही, नाल्यार कशें कळटलें. सो ह्या खातीर आमी आर्ग्यू केल्ले की हेंची कस्टडी दिवची. एक 5 दीस 4 यो फर्स्ट रिमांड जाल्या उपरांत कितें तरी आमकां इन्व्हेस्टिगेशनान मेळटलें. एज यू आनी एज युअर लिगल एडवायजर आसात तशें तुमी सॅटिस्फाय आसा इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांच्या? सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन निकते कमेंट्स जाला. सो सद्याक इन्व्हेस्टिगेशना बद्दल हांव कमेंट कांय करूंक शकना. इन्व्हेस्टिगेशना बद्दल कमेंट करतलो जाल्यार फर्स्ट रिमांड पिरियड एक्सपायर जावंक जाय. एंड अंडर द गायडन्स ऑफ PI आनी DYSP SP मेळून तांचे सगळ्या गायडन्सान आय इन्व्हेस्टिगेशन करता. बट ही इज ऑन द रायट ट्रॅक एंड इज डुईंग प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन एज ऑफ नाव. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.